दीस ब्रेस्तार मार्चाची 13 तारीख 2025. पहिले वाचप एस्तेर प्रवादिनीच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 4 वळ 12 14 ते 16 आणि 23 ते 25 पर्यंत. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या भियान भरून सर्वस्पराचो आसरो सोदलो. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. सर्वेस्परा, तुवें इस्रायल परजेक सर लोकां मदली विंचली आनी आमच्या बापायक तांच्या सर्व पुर्वजां मदले शाश्वत दायज कशें विंचले आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व बसवण्यो पाळल्योय म्हणून म्हज्या भुरग्यापणांतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पातक केला आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मनाच्या हातांत घाल्याय, कारण आमी तांच्या देवाची पुजा केली. सर्वेस्परा, तूं नितीवंत. सर्वेस्परा, आमचो उगडास दवर. देवांच्या राया आनी सर्व पदव्यांच्या धन्या, आमच्या संकश्टांच्या काळार तूं कस उगडापो कर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आनी तांचे सोवे एक मनाचे जावन आसलेल्या सगळ्यांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकी उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मनाचो द्वेश भर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमोग कर, कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 138 1 ते 2 2 ते 3 आणि 7 ते 8. श्लोक. हांवें तुका उलो मारल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हणून सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. श्लोक. हांवें तुका उलो मारल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तूं बरो आनी विश्वासी. सगळा प्रास वर्ते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळीक जाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट्ट कर, म्हाका धैर्यान भरलोय. श्लोक. हांवें तुका उलो मारल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा. तुज्या हाताचीं कृत्यां तूं विसर नाका. श्लोक. हांवें तुका उलो मारल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी. देवा, तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बगीचो कर. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळ 7 ते 12 पर्यंत. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोधा आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. नी जाय की जो कोण मागता तो घेता. सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता.
तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत? तुम्ही खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत? देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. असो सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. थीर विश्वासान मागल्लें खंडीत फावो जाता आनी तसल्या मागण्याचे बोळ अपरिमीत. जर आमची माय बाप भुरग्यांनी मागल्यो बऱ्यो वस्तू सर्व दिवंक केदींच पाटी सारनात तर सर्गीचो आमचो बाप आमच्यो गरज्यो जाणा आसून त्या प्रमाणे आमचो पोस करता, आमची जतन करता आनी आमकां मोगान वागयता म्हणलें सत आमी समजोवचें. आमचे थिरासण्याचे मागणे देवाक सदांच मेसवता. तर कशें आसा जे आमचे मागणे? कसल्यो आमच्यो गरज्यो? दुडू भांगारा खातीर, आस्त बदका खातीर, स्थानमाना खातीर वा आमच्या स्वार्था खातीर आमचे मागणे सीमीत तर एस्तराचे मागणे आमकां देख दिवं. एस्तेर मागता आपल्या कश्टान वरान सर्वेस्परान दिवच्या धैर्या पासत. दुस्मना समकर सारकी उतरां उलोवंक जाय ती जाणवाये पासत. आपल्या एकसूरपणान सर्वेस्पराच्या सांगतपणा पासत. आमच्या मागण्यान सर्वेस्पराचें सांगातपण आनी ताच्या जाणवाये पासत विनाती करया आनी जिवितान सर्व सुख संतोष शांत समाधान आमचें जातलें.